पंचायत वेंचणुकेची तारीख थारावपाचो अधिकार सरकाराक, पूण अधिकार आसा म्हणून सरकार आपल्याक जाय ती तारीख थारावंक शकना म्हणून गोंयचो आदलो राज्य वेंचणूक आयुक्त प्रभाकर तिंबलो उलयलो। आतां हे परिस्थितीत हस्तक्षेप करपाचो अधिकार फक्त राज्य वेंचणूक आयोगाक आसा। आयोग राज्यपाल वा कोर्टात वचून ताचेर दाद मागपाक शकता। मागतलो काय ना ती गजाल वेगळी। सरकारान 25 जूनाक थारायल्ले पंचायत इलेक्शना वेल्यान कांय राजकीय फुडाऱ्यांनी हे पयलींच सरकाराचेर टिका केल्या। इलेक्शनाचे आदल्या दिसा 24 जूनाक सांजाव येता। आता तर खुद्द आदलो गोंय राज्य वेंचणूक आयोगाचो अध्यक्ष प्रभाकर तिंबलोन 25 जून हे सरकारान थारायल्ल्या तारखेचेर टॅक्निकल मत मांडले। तिंबलो म्हणटा अशा परिस्थितीत आता राज्य वेंचणूक आयोगूच हस्तक्षेप करून तारीख बदलपाक शकता। पंचायत वेंचणुकेची तारीख फिक्स करपाचो अधिकार गोंय सरकाराक आसा, हे कायद्या प्रमाण जालें। हाजो अर्थ असो न्ही की गोंय सरकारान खंयची तारीख फिक्स करपा जाता, ताका एक लिमीट आसता। पंचायत वेंचणुको म्हणटा त्यो जो टर्न पळय पंचायत पळय सोंपता ताचे पयलीं जावपाक जाय। सो हें एक रिस्ट्रिक्शन सरकाराचेर आसाच, आनी त्या खातीर सद्याची तारीख पळय गोंय सरकारान पळय अनाउन्स पळय केल्या ती कायद्या धरून ना आनी ती संविधानाकय धरून ना। पूण आतां काम स्टेट इलेक्शन कमिशनाचें, राज्य वेंचणूक आयोगाचें, कित्याक राज्य वेंचणूक आयोग इज कमिटेड टू फ्री एंड फेअर इलेक्शन्स। टायमली इलेक्शन्स इज ए पार्ट ऑफ फ्री एंड फेअर इलेक्शन्स। सो राज्य वेंचणूक आयोगान म्हणपाक जायना तो पावर सरकारा आसा म्हणजे आमी ओगी रावतले। खरी एग्रीड पार्टी इज द स्टेट इलेक्शन कमिशन। स्टेट इलेक्शन कमिशनान आतां गव्हर्नराक मूव करपाक जाय, मदीं हस्तक्षेप करपाक, आनी तें जर तर करून तर जायना तर स्टेट इलेक्शन कमिशन शुड नॉक द डोर्स ऑफ द हाय कोर्ट फॉर एप्रोप्रिएट डायरेक्शन्स टू द कमिशन एंड द गव्हर्नमेंट सो दॅट द कॉन्स्टिट्युशनल कमिटमेंट इज सेफगार्डेड। 25 जून ह्या सरकारान थारायल्ले पंचायत वेंचणूक तारखेक राजकीय फुडारी आनी आतां तज्ञांकडल्यानूय विरोध जाता। चडसो स्टाफ लिव्हेर गेला आनी हेर कांय कारणांक लागून वेंचणूक 25 जूनाक घेवची पडली म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा। मात आता हे प्रकरणात राज्य वेंचणूक आयोग प्रभाकर तिंबलो सांगता तसो हस्तक्षेप करता काय कितें, काय राज्य वेंचणूक आयोगाकूय 25 जून हे तारखेक हरकत ना ते पळोवचें पडटलें। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। नुस्तेकारांक डिझेलाचेर सबसिडी दिवन गोंयकारांक ताचो कांयच फायदो जायना। चडशे नुस्तें ट्रॉलरवाले भायर एक्सपोर्ट करतात। मिडियान नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालेकाराक बरोच उजरायलो। आपूण नवीनूच मंत्री जालां, सगळे जाग्यार घालता म्हणून ताणें उलोवन दाखयलां। अंदू 1 जून ते 31 जुलय गोंयांत नुस्तेमारी बंदी। आमी कितें करतले, हांवें आजूच चार्ज घेतला, हांव पळयतलो आतां, आनी बरें जें नुस्तें आहा तें गोंयकारांक प्रोवायड करतले आमी, आनी जे खायना पळय ते बाळे आसता जाल्यार आनी कितें ताल्ले बिल्ले ते एक्सपोर्ट जातले, पूण बरें नुस्तें गोंयकारांक मेळटलें हेची हांव गॅरंटी दिता। कंट्रोल ना, हांव स्टडी करता। तुमी कितें तरी आतां सबसिडायज करपाक जाय, कारण ह्या ओपन मार्केटान फिशाचेर कोणाचोच कंट्रोल ना आनी गव्हर्नमेंट ऑल्सो कांट कंट्रोल इट। फिशिंगाची जे बंदी आसा पळय ती 1 जून टू 31 जुलय 1 म्हयनो बॅन आसतले। नुस्तेकारांच्या ट्रॉलराक ट्रॅकिंग सिस्टम, गोंयान फिशिंग कॉर्पोरेशन, हॉर्टिकल्चराच्या आउटलेटा भशेन नुस्त्याचेय गाडे येतले म्हण तो उलयला। आमची मुख्य प्रायोरिटी आसतली सबसिडायज फीश गोंयकारांक दिवपाक। परत जे वेसल दर्यान वता ट्रॉलर, त्या ट्रॉलराक ट्रॅकिंग सिस्टम आमी मॅन्डेटरी केल्या। परत NOC वॉटर स्पोर्ट्साक लागून जी आमी दितले ती चड गोंयकारांक दितले, कित्याक तर टुरिजम बिझनेसाक प्रोत्साहन दिवपाक 35 ट्रॉलरांक दर वर्सा दिले गेले वयतले, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिसाचेर। आमी सुरवाती पासून आमच्या मॅनिफेस्टोन जोर लायिल्लो, ताका लागून आमी एक फिशिंग कॉर्पोरेशन करतले। तशेंच कोण जर नव्यान नुस्तेमारी धंदो सुरू करपाक सोदता जाल्यार ताका सरकार मदत करतलो म्हण तो उलयला। नवीन ह्या बिझनेसान येवंक सोदता
अंत्रप्रेन्योर ते ह्या फिशींग बिझनेसान येता तांकां आमी ट्रेनिंग दितले आनी एनकरेज करतले तांकां ह्या बिझनेसान येवपाक लागून. आतां तुमच्यो गाडयो आसात, हय, सो आतां तशें शॉपां कशीं करतले काय म्हणटात? तशेंच म्हणटाले ते आतां भाजयो पळय आसा थंयसरूच नुस्त्याचें कर म्हणा ते. पण कितें जाता थोडे लोक जे भट बीट आसात ते मागीर ते भाजी आनी नुस्तें लागीं आसल्या कारणान ते थोडे म्हणूंक लागले की तें बरोबर जायना. आतां फिशींग कॉर्पोरेशन जे करतले आमी ताजे अंडर आमी हे घेतल्यो हॉर्टिकल्चर, भाजी एके वाटेन नुस्तें एके वाटेन सेपरेट करतले. पालयेकारान शुक्रारा नुस्तेमारी खात्याक भेट दिली. प्रुडंटा खातीर निलेश परवार. गोवा डेअरीचे नवे संचालक मंडळ वेंचून काडपाक परत इलेक्शन जातले. सरकारान 7 मेक इलेक्शनाची तारीख थारायल्या. हे पयलीं वेंचणूक अधिकाऱ्यान विरोधकाच्या उमेदवारी अर्ज भायर मारिल्ल्यान बिनविरोध आयिल्ले माधव सहकाराच्या पॅनलाक विरोधकांनी हायकोर्टात चॅलेंज दिल्ली. कॉपरेटिव्ह ट्रिब्युनलान नव्या इलेक्शन घेवंक सांगलां. इलेक्शनाचो 8 मायाक निकाल. कोऑपरेटिव्ह ट्रिब्युनलाच्या आदेशाप्रमाण गोंय सरकार आता गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसर्स युनियन लिमिटेड कुर्टी फोंडा हे गोवा डेअरीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरांचे नव्यान इलेक्शन जातले. 12 मेंबर आशिल्ल्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरांचो कार्यकाळ हो 2017 ते 2022 असो 5 वर्सांचो आसतलो. इलेक्शनाची प्रक्रिया आसतली ती अशी: अर्ज भरपाचो दीस 21 एप्रिल 2017, अर्ज फाटीं घेवपाचो दीस 24 आनी 25 एप्रिल, उमेदवारांची चिन्हां आनी उमेदवारांचे फायनल लिस्ट थारतले 26 एप्रिलाक, इलेक्शनाची तारीख 7 मे, मतदान मेजणी आनी निकाल 8 मेक. नव्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरांच्या इलेक्शना खातीर तालुकावार बूथ थारायल्यात ते अशे: सत्तरी आनी दिवचले खातीर गोरवांचे हॉस्पिटल विठ्ठलापूर सांखळे हांगासर मतदान जातलें. तिसवाडी, बार्देस आनी पेडणे तालुक्या खातीर गोरवांचे हॉस्पिटल कोलवाळे हांगासर मतदान जातलें. फोंड्या, साश्टी आनी धारबांदोडा ह्या तालुक्यां खातीर सहकार भवन कुर्टी फोंडे हांगासर मतदान जातलें. केपें, सांगे, कुडचडे आनी काणकोण ह्या तालुक्यां खातीर गोरवांचे हॉस्पिटल काणकोणा हांगासर मतदान जातलें. सद्याचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हे रिटर्निंग ऑफिसरान तांचे विरोधकांचे अर्ज ग्राह्य धरूंक नाशिल्ल्यान बिनविरोध म्हूण वेंचून आयिल्ले. अर्ज ग्राह्य धरूंक नाशिल्ल्या उमेदवारांनी सद्याचे 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टरांच्या निवडीक आव्हान दिल्लें. आता हाचीच दखल घेवन कोऑपरेटिव्ह ट्रिब्युनलान गोवा डेअरीक नव्यान डायरेक्टरांची वेंचणूक घेवपाचो आदेश दिला. ट्रिब्युनलाच्या आदेशाप्रमाण कोऑपरेटिव्ह सोसायटींचो रजिस्ट्रार आनी रिटर्निंग ऑफिसर सतीश सावंत उमेदवारांचे अर्ज घेतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. घेऊया एक ब्रेक.